माझे नाव दामोदर राजाराम आसुलकर. बाबा हांगा कितें एक्सिडेंटाचो प्रमाण दिसान दीस वाडटा खंय कितें म्हणून? ह्या पानवीन आतां ही पानवीन रस्तो जाला आनी आतां एअरपोर्ट जाला आनी एअरपोर्टाक लागून आतां हें असं त्या वाटेन ह्या लायन दाखयल्या त्या सगळे पेडण्याच्यो ज्यो गाडयो मोरचे मांद्र्याच्यो ज्यो गाडी येतात ते ह्या रोडान येतात ते झुपकून येतात आनी ह्या वाटेसून जी गाडी येता ते नेमको रस्तो ह्या जाता एक्सिडंट जाता मागीर आमकां हितून सोडा घेवन हांव वावर. म्हणजे मागणी कितें आसा तुमचो डिमांड कितें आसा? आमचो डिमांड आसा एक तर निदान ह्या म्युन्सिपाल्टीन एक हारसो तरी बसोवपाचो सद्याच्या मनाक आनी नाजाल्यार हें मातसो कातरून कट करून मातरून करून घेवपाचो हो हेका पर्याय आसा हेच्या फुडें आनी पर्याय कांय ना. माझं नाव गजानन सावड आसा. आता मी कितकीशीच वर्सां वर्सां बघतोय मी त्या मावसाईटात पयलीं तो ल्हान रोड आसलो पण आता तो रूंद जाल्या कारण एअरपोर्टाक लागून माजऱ्या बी हेवटेन मोरजेची गाडी तुयातले बी अशे गाडी हेवटेन येतात पार्ट्याचे बी इतके फास्ट येतात ना ते एक्सिडेंट जाता प्रत्येक फावट कोणाचे हात मोडटात पांय मोडटा असे खुबशे. आनी कालच्या हालींच 2-4 दिसां पयलीं पोलिसीचे गाडी एक जाल्लो आहा वयरसून डायरेक्ट गेलो वयल्यान हेवटेसून म्हापसासून ते सायडीन पोलिसाचे आले तांकां एक्सिडेंट जाता तांकां शेवटी ह्या बारवाल्याक तांकां वाहन सोडा मारूची पडली अशी परिस्थिती म्हणून तेंच्यांनी एक स्पीड ब्रेकर मावसवाड्याच्या त्या रोडाक घालपाचो नाल्यार एक हातसो तरी घालपाचो मिरर घालपाचो इतकी मी PWD मिनिस्टराक किंवा PWD ए कडेन इतकी रिक्वेस्ट करतात की ताबडतोब हेंच्यांनी ही कारवाई घालपाचो.